हांगा थोडी फुलां आसात, थोडी अजूनही जिती आसात पळय. शिगम्याच्या टायमार हरशी फुलतात न्हू, फुलपाक हय स्टार्ट हय. जातात. शिगम्याक खरें म्हळ्यार शिवरात्रीची फुलां म्हणटात ताका, कारण ती हय. शिवरात्रीच्या टायमार फुलतात. हे अशें करपाक खूप बरें दिसता न्हू, सारखे अशे बारीक बारीक फॅन कशे. शिगम्यान हेजो खूप उपयोग जाता खबर आसा न्हू. हय. म्हणल्यार फूल खेळोवप म्हणून एक प्रथा आसा शिगम्याक. अच्छा. तर तेन्ना तकलेक ते जे हेडगेर असता न्हू तेका ही उस्केची फुलां वापरतात. आणि ह्या फुलां अशी ती उबोवन अशी हे जाता न्ही, भिंगरी कशी जाता, म्हणून त्याचे सायंटिफिक नाव सुद्धा कॅलिकॉप्टरिस अशें असले पयलीं. आता तेका नवीन नाव आसा जिटोनिया. जिटोनिया फ्लोरिबंडा. खूप फुलतात म्हणून फ्लोरिबंडा. म्हणजे तेका पाकळ्यो नासता, त्याची जी फुलां जर पयली म्हणजे आमकां अशें दिसता की ती सगळी ग्रीन फुलां. आमी हिरव्या रंगाची फुलां चड पळयनात, पण हुस्केची फुलां ही हिरव्या रंगाची आसता, तेका पाकळ्यो नासता. जाल्यार जे आसा ते सेपल्स म्हणटात. सेपल्स म्हटल्यार कितें? म्हणजे ते ह्याच्या पोनाक म्हणजे देठा पोनाक गुलाबाक बी हिरव्या रंगाचे असता न्ही, ते म्हणजे अशे. आणि त्याच्या भितरूच सगळे त्याचे ऑर्गन्स असतात. ते पाकळ्यो नासता. हय, म्हणजे हेच त्याचे फूल, तो एक मॉडिफिकेशन त्या फुलाचे. आणि तुका खबर आसा हुस्केचे इम्पॉर्टन्स कितें? तू जर रानान भोंवता, तू रानान खूप भोंवता न्ही, तुका जर तुझ्या कडले उदक सोंपले जाल्यार तू कितें करतले? अशें हांवें म्हटल्यार थोड्या झाडांचे आयकला की पाणी बीन भितन खोडान मेळटा, तशें कितें आसा काय? सो उस्कीचे जे झाड असता ते खूप जुने जे झाड असता न्ही, त्याच्या खोडान पाणी असतं. सो पयलीं जे लोक अशे बकऱ्यो चरपाक बी व्हरताले धनगर लोक बी, ते सांगताले की त्या खोडान उदक मेळटा. ते खूप गोड असता. जशे बेतीच्या रानान बेत कापतात उदक पिवपा खातीर, तशे हुस्कीचे हे बीन कापून तितून उदक असता. आणि तिची पानां जी असता ती वेल्वेटी असता न्ही, सो ती कुसल्या उपरांत त्याची जी माती तयार जाता न्ही, ती माडांक मुद्दम घालतात. कारण ती खूप अशी हे असता, तेका सारे असता की ते पानांचे कुसारे कशे जाता, आणि माती खूप मऊ असता, कंडिशन्ड अशी माती असता ती. सो ती गार्डनाक खूप बरी असता. सो लोक मुद्दम हुस्कीच्या पोनाची माती व्हरतात. अशें तेचे महत्व आसा. त्याचे औषधी उपयोगूय आसा. जखमे खातीर बी पयलीं लोक अशी जी कवळी पानां असता न्ही, ती अशी चिड्डोवन जखमेचेर लायताली. जखम बरी जाता अशें म्हणटात हुस्कीचे. हुस्की महाराष्ट्रान तेका उक्षी म्हणटा. उक्षी म्हणटा मराठीन. आणि हुस्की भशेन आनी एक व्हडले अशे फूल असता. त्याची फुलां अशी खूप व्हडली असता. पेडणे भागान बी हांवें खूप पळयला. ती सुद्धा एक वेल असता. तेजे नाव कितें तर? तेकाय हुस्कीच म्हणटा, बट इट इज लायक मिसनॉम म्हणटात तशें. पण ल्हानपणांतले हे बारीक बारीक खेळ आमकां खरीच मजा येताली खेळपाक. ती फुलां घेवन अशी उडप. तुज्या केसांक खूप सुंदर लागला पळय ती. पण काय कडेन न्ही त्याच्या पानांक एक वेगळ्याच प्रकारचे काळ्या रंगाचे हे तयार जाता. तितून अशें म्हणटात की ते ब्लॅडर्स म्हणटात तेका, गाल ब्लॅडर्स जाता. आणि हुस्कीच्या झाडाकूच दिसता. ताचेर अजून संशोधन चडशें जावना. पण कोण कितें म्हणटाले की तिका व्हायरस असता तो एक प्रकारचो. तो जो गाठी तयार करता त्या झाडाक.